दारबोंदाडा वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयच्या प्रदूषणाचें कारण कितें आसा हाची चवकशी बेगोबेग करतले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। आयतारा दारबोंदोडा जाल्ल्या बसकेंत तो उलयतालो। 31 ऑक्टोबर मेरेन मामलेदार आनी उदका स्रोत खात्याच्या अभियंत्यांक अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला। ह्या वेळार सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार, दक्षिण गोंयची जिल्लो अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। जायते दीस जाले येता म्हयनोभर जालो हाचेर खूब लोकांनी आवाज उठयलो। ते प्रजेचो बातमी आयली। म्हाजो एक इश्ट आसा हांगालो काणेपरचो बाब संदीप पारकर, सोशल एक्टिविस्ट, तो ताणें सुद्दां खूब हेचेर हायलायट्स केले। पूण आज पर्यंत खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान हेची दखल घेवना। ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयले, ना वॉटर नेविगेशनाचे कोणीच हेचेर कांयच दखल घेवना। हे उदक सकयल्ले वाठारांतले लोक सगळे खाता। 2 दीस पयलीं सुधीर बांडोळकर आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करून हे विचारणी केल्ली हाजे बद्दल। तर त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या एक ऑफिसरान ताका कितें सांगलें की तुमी खंय कोण सोदता हें उदक सोडटा तेजेर तुमी शोध काडा आनी आमकां सांगा, आमी येता मागीर इन्स्पेक्शनाक। म्हाका एक सांग, हांवें विचारपाक सोदता, तुमी जो इतलो पगार घेता आमी करपाचें हें कोणी सोदता तें तुमी सोदून काडूं जाय, हें आमी हे लोक बेकार आसता करतले। हांव परत एकदां सरकारी अधिकाऱ्यांक विचारपाक सोदता। तशेंच म्हाजें कायंड रिक्वेस्ट आसा म्हाजो, गोंयचो सीएम जो आसा, ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांनी मातशें हेचेर कितें तरी लक्ष घालचें। आणि रूट कॉजाक वचप अत्यंत गरजेचें। आमी अशें वेग उत्तर दीत रावंक जावचें ना। रूट कॉज खंय आसा? आतां हांगसर 3-4 न्हंयच्या आयकलें, काले न्हंय, शिगांव न्हंय, दुधसागर, करंदाळे आनी आनीक खंयचे पाटो अशे जे फाटे आसात न्ही, ते एक्झॅक्टली खंयचे फाट्यांतल्यान उदक रेड येता हें मातशें स्पेसिफिकली फायंड आउट करप।